मिसाचे सुरवातेक सगळीं आमी उबी रावन गायन गावया. दा देवा मुखार उबो रावच्याक पान 5 A10 पेज 5. देवा मुखार उबो रावच्याक आमची मोगऱ्या पावो बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय असू. तुमचे सवय असू. बळी भावनो मी सांत वांटो घेत असताना अलेशांद्र गोमेस हे आमचे बाब असत मागुया. स्वर्गीच्या बापान आपले शांतीन आपले विसवान ताका घेवन. तसेच मागुया आग्नेल फेर्नांदीस आणि मॉविन पिकार्डो आपापलो वाडदीस समारंभात तांचेर आनी आपलो वाडदीस समारंभांतल्या सगल्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद आनी बरी भलायकी तांकां मागुया. तशेंच आज आपल्या घरांत बेट सायबिणमांची घेतात व्हडले भाट्टू एंटनी पेरेरा आनी गाली रेमी पेरेरा. तांकां सायबिणमांची बेटे उदेशी आशिर्वाद आनी कुडियात्म्याची भलायकी मागुया. आनी पवित्र रितीन बरे भशेन वांटो घेवंक तयार जावं आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे मोक्षणे मागुया. हांव पातकी सोपोजवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यान सदांच कुवार मरीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोद्वेदार देव आमची काकूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थया. सर्वेश्वर आमचे देवा, प्रामाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिले. तुका फावत असलें बिराड आमी जावच्याक
तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. आदवान आपले बायलेक एवे कडेन कुडीचो एकवोट केलो. ती गोरबेस जाली आनी कायनांक जल्म दिलो म्हणून सोरेस्पराच्या आदारान म्हाका एक दादलो भुरगो मेल्लो. त्या उपरांत तिणें आबेलाक कायनाच्या भावाक जल्म दिलो. आबेल मेंढरां राखतालो आनी कायन शेत कामत करतालो. कांय वर्सां उपरांत कायनान जमनीचें उत्पन्न सोरेस्पराक भेटयलें आनी आबेलान भेटयलेली आपले खिणांतली मालगोडी मेंढरां आनी ताची चोरप. सोरेस्पराक आबेल आनी ताची भेटवणी मानवली, पूण कायन आनी ताची भेटवणी ताका मानूंक ना. देखून कायन एकदम रागान बोडलो आनी ताचें मुखामोल सगळेंच बदल्लें. तेन्ना सोरेस्परान कायनाक म्हणलें, कित्याक म्हूण तूं रागान बोल्लाय आनी तुजें मुखामोल बदल्लां? तुवें बरें केल्लें जाल्यार तूं मानवचो नासलोय, पूण वायट करशी जाल्यार एके मनजाती भाशेन तुका गिरासूंक पातक तुज्या दाराशी लिपून रावचें ना, पूण तुवें ताका धमकावंक जाय. कायनान आपल्या भावाक आबेलाक म्हणलें, आमी भायर शेतान वचुया. आनी एकदां शेतान पावतच कायनान आपल्या भावाक आबेलाक जिवेशी मारलो. तेन्ना सोरेस्परान कायनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नकलो. हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सोरेस्परान म्हटलें, तुवें कितें म्हूण केलें? जमनींत तावन तुज्या भावाचें रगत म्हाका उलो मारता. आतां तुजेर शिराप पडूं आनी ज्या शेतान तुज्याच हातांतल्यान तुज्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां, त्या शेतांतलो तूं भायर पडूं. तूं जमीन कमाईस करतलोय, पूण ती तुका फळ दिवची ना. पृथ्वीचेर तूं पारपोल आनी पोदेशी कसो भोंवतलोय. कायनान सोरेस्पराक म्हटलें, सोसूंक जायना तसली म्हजी कास्त. पळय, आयज हे जमनी वेलो तुवें म्हाका धांवडायलोय आनी तुज्या मुखामोला वेलो म्हाका लिपूंक जाय. एक पारपोन आनी पोदेशी कसो हांवें भोंवचें पडलें आनी म्हाका वाटेर मेळटा तितल्याय म्हाका जिवेशी मारूंक येतली. सोरेस्परान म्हटलें, ना, अशें घडचें ना. कोणूय कायनाक जिवेशी मारीत ताका 7 फावटी अदीक कास्त पडटली. अशें कोणूय कायनाक जिवेशी मारीत आयल्यार ताणें ताका मारिना जावंक सोरेस्परान कायनाचेर एक शिक्को मारलो. आदवान आनीक एकदां आपले बायले कडेन कुडी एकवोट केलो आनी तिणें एका पुताक जल्म दिलो. सेत म्हूण तिणें ताका नांव दिलें, कित्याक तिणें म्हणलें, कायनान आबेलाक मारलो देखून ताचे सुवातेर देवान म्हाका
आनीक एक भुरगें दिलें. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो दिनवासनेचो येवन देवाक भेटोय. म्हणुया, दिनवासनेचो येवन देवाक भेटोय. उदेंती तावन अस्तमी पर्यान सोगटा सर्वांचो देव सर्वेस्पोर उलयता. पृथ्वीचे मनशांक तो जमून हाडटा. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेलो ना. तुजी होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. जबाब दिनवासनेचो योद देवाक भेटोय. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या होंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब दिनवासनेचो येवन देवाक भेटोय. सुस्त बसून तुज्या भावाक तूं करताय. तुज्याच आवयच्या पुताचेर बोगलाटां घालताय. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो. तुज्या सारको म्हाका करून सोडटाय. जबाब दिनवासनेचो येवन देवाक भेटोय. उद्गार. Soy sorvisvora, soy sorvisvora, soy sorvisvora, soy sorvisvora. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. Soy sorvisvora, soy sorvisvora, soy sorvisvora, soy sorvisvora. Sorvesporo तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. Marco Pormone, Gesù Cristo, Gesù Fortoman. Moima tuka somia. एकदा फारिजियो भायर सरले आनी जेजू कडेन भासाभास करूंक लागले आनी ताची परिक्षा करूंक ताचे कडेन स्वर्गावेली एक खुणा मागूंक लागले आनी आपल्या काळसान तावन सुस्कारून ताणें म्हळें, ही सोसोत कित्याक म्हूण खुणा सोडटा? हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे सोस्तीक खुणा मेळचीच ना. आनी तांकां साडून तो नव्यान होड्यार चडलो आनी पेले तोडीर गेलो. Gesù Cristo, Gesù Portomane. Wakani tuka Krista. मोगाळ भयणी भावानो, आमचे कोंकणी भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, हांडीर आसा चेडो, सोदता सोगलो वाडो. हांडीर आसा चेडो, सोदता सोगलो वाडो. ही म्हणणी आयज तुका आनी म्हाका लागू जाता जाल्यार आयच्या वाचपांतल्यान, आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी पळोवया. जेजू आपले संवसारी मिसांव मिशन सुरू करता तेन्ना जायत्यो मिलाग्री करता, जायतीं अजापां करतात. आयज आमी मार्कुच्या 8व्या आवेसवरांत आसात. फाटल्या आवेसवर तर आमी वाचल्यार जेजू कुड्ड्याक बरो करता, मिलाग्री करता, ओचोऱ्या करता. सोनवारा दिसा आमी वाचला, शुभ वर्तमान वाचला, जेजू 4000 लोकां वयर हांची बूक मारता. आयचें वाचप, आयचें शुभ वर्तमान ताचेंच कंटिन्युएशन. इतलें करून पासून आयज फारिजियो जेजूक विचारतात, आमकां आनी एक मिलाग करून दाखय. कितें प्रूव करूंक सोदतात काय ते फारिजियो? बाबा भयणीनो, आमी जाणा
जुदेव लोकांमध्ये एक चाल असली, एक परंपरा असली. ते जाणा असले एक दीस मेसियास जेरूर येतलो आनी जे रोमकार तांचेर आक्रमण चलयताले तांचे वयलो तें आक्रमण काडूंक हो मेसियास झुजतलो आनी तांकां सोडवून फावो करतलो म्हूण. आतां केन्ना येतलो, कसो येतलो, तो कसो दिसतालो हाची तांकां तितली माहिती नासली. पूण ते जाणा असले मेसियास येतलो तेन्ना उमक्यो वस्तू घडटल्यो आसल्यो म्हणून. तो मिलाग्री करतलो, ओचोऱ्या करतलो. हाकाच लागून हे फारिझेव जेजूक आनीक आनीक मिलाग्री करूंक लायतात. पूण जेजू भावा भयणीनो तांचे निराशी जाता. जेजू कळटा तांचें मन सारकें ना. आपूण कितल्यो मिलाग्री करता तें तांकां दिसती पडना काय. भावा भयणीनो हे फकत जेजूक टेस्ट करूंक सोदतात. तांचें काळीज म्हण सारकें दारूण जालोलें, फातराचें जालेलें तांचें काळीज. हाकाच लागून जेजू तांचेर निराशी जाता. आतां भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत आयच्या दिसा तुवें आनी हांवें कितें घेवंक जाता काय. जायते फावटी आमी सुपरस्टिशन हातून मानतात. गाडयेपणा घोडेक जायते फावटी आमी करतात. हे एका क्रिस्तांवाक सोबता काय. इन्स्टंट रिलीफ घोडेक थिंगासून आमकां मेळटा. पूण एक तुका आनी म्हाका क्रिस्तांव कसो आमकां सोबता काय. दर दिसा आमी मेसाच्या बोलिदानांत वांटो घेता तेन्ना भावा भयणीनो सादो उंडो आनी सादो सोरो जेजूचें खरें मांस आनी रोगो जाता हाचे वोन व्हडली मिलाग्र भावा भयणीनो आनीक ना. जितले फावटी आमी सुपरस्टिशनान बिलीव करता तेन्ना आमी कितें करतात भाव भयणीनो जाणा तुमी. आमी जेजूक कचरो कसो करता. म्हणजे जेजू तुज्या लागीं जायना ताका लागून हांव दुसरे कडेन वेता. बाबा भयणीनो सोबता तुका आनी म्हाका क्रिस्तांव कसो. हाकाच लागून हांव तुमकां विचारतालो आंडी रासा चेडो सोदता सगलो वाडो ही म्हणणी तुका आनी म्हाका लागता काय. जुदेवांच्या काळार जेजू जेन्ना आसलो तेन्ना जुदेवांक मेसियास म्हणून तांच्यांनी ताका पारकूंक ना. आयज तूं आनी हांव जेजू सोदां दिसपट्टो आमच्या काळजांनी आमकां शेवूंक भाग मेळटा. केदी व्हडली मिलाग्र आमकां विटनस करूंक मेळटा. पूण आंडीर आसा चेडो सोदता सगलो वाडो ही गोत तुजी आनी म्हजी जाल्या काय. भेटवणेक आमी गायन गावुया. बागींतल्या फुलां मोदें सी सो पान 30 C6 पेज 30. बागींतल्या फुलां मोदें रानांतल्या झाडां मोदें गोरीतल्या बागू मोदें ईश्वरार सगले मेळ्ळे जेजूच्या काळजाचो भेटोय गांवकारीच मोचे. जेजूच्या काळजाचो भेटोय गांवकारीच मोचे. भयणी भावंडी आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्वर घेवन सर्वेस्परा हे भेटवणी वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं. आमचे जिणेची चाल नवी जावं.
आनी तुजी कुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळो. हे परी स्वर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन बासूया. वैवश आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदवीधरांनी शास्त्रीचे देवा सर्वकाळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचे फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमचे सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. देखून सर्गीच्या सोळ दरबारां सांगती तुजी मोहिमा आमी वाखणटा आनी तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळोय. आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कांस घेतलो. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकेंचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतना जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पीत जावं. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा, सिमी आमच्या आदारी विश्वान सगळी आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेश्वराची चाकरा लेशांद्राची काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो, तशेंच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जा. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमचे मावमणीची काकूत कर. तांकां तुजे शागुतीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजे पोटजोडीत मुखामावळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार बरे देवाचे आनी आमचे माय सांगती तिजो पोती भाग्यन झुजे, भाग्यन धर्म आमचो आस्कारी भाग्यन मिगेल आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक. आमेन. जेजून आमकां शिकवलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सगळींच्या. तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आयज आमकां दी, आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां, तशी तूं आमची पातकां बोगोस, आनीक आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतूं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांनी सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोत्री आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्रच्या वार्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजो चलयता सासणेच्या ससनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलोत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलोत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. की देवाची शेळी संवसाराचे पाप कट्टली. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटू घेतली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन गावुया. जेजू मोच्या D16 पान 50 आनी 5, D16 पेज 55. जेजू मोच्या गिरगोड बसवतो उशाल जाल्या ताची विटूचे दोरी तुझे गाडीच मोवाल गोरे म्हाका तसो सोडून वचूं नाका. दोरी तुझे गाडीच मोवाल गोरे म्हाका तसो सोडून वचूं नाका. थांबूक लागल्या म्हज्या ओंत्र्यांक जेजू म्हजें कांटून स्वर्गा वेले
प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमचे मोगाळ बाप्पा, सर्गीच्या जेवणान तूं आमकां दादोशी करताय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पसोन आमी सदांकाल आशेवंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे 5:15 5:30 तीर्थ, ते उपरांत प्रेज एंड वर्शीप, आनी आज मीस आसतले आमच्या कॅरिझमॅटीक प्रेयर ग्रुपाच्या सगळ्या भाव भयणांचे इंतजाम बसत सांजे मीस आसतले. प्रेज एंड वर्शीप सोमतोच आनी देवाच्या उतराची पोरगुटणी जातात आनी सांजे मिसांत वांटो घेवंक वावुरचें. आमची भुरगीं आमचे फिरगुजीचे जरणाटी आसतना कामाक लागतात, वावराक लागतात, आपल्याचो वर्सावळीचो फेत यूथ फेत करपाक. आनी हो फेत करता आसतना आमकां सगळे तरणाट्यांचे आवय बापूय बरे आसल्यार ती आसप आमकां आनी तांकां गरजेचें आनी फायद्याचें. म्हणटच आवय बापायनी तातूंत वांटो घेवचो आनीक आपली भुरगीं कशीं वावुरतात, कशे भाशेन काम करतात तें पळोवचें. हांव मागतलो आसलो सगळ्यो आवय बापूय, भोव करून तरणाटी जी आवय बापूय आसात तांणी चुकयनासतना ह्या फेतांत तरणाटींच्या मेळाव्यांत मोगान वांटो घेवचो आनी कितें बरें जाता कितें बरें जायना ताचे विशीं आमकांय पातकुराक वा म्हाका सांगचें. कित्याक तरणाटी आमचे फिरगोजीचो आनी संवसाराचो बरवंसो, फाल्यांचे फुडले फुडारी ते पवित्र सभेचे. तांकां बरें मार्गदर्शन एकदम गरजेचें. म्हणून तुमी सगळीं वांटो घेतली म्हूण आमी रावता. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून ह्या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बळोवकार. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. F12 कुशाल काळजां, पान 9 आनी 1. F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आतां कुशाल